मारहाण जाल्या तेजेर तुमकां कितें पळय जे मारहाण जी जाल्या जी आमी न्यूजांतल्यान वाचल्या सोशल मिडियांतल्यान कोणाकूय मारप ही अत्यंत चुकीची गजाल पूण आतां अशें आयकूंक येता की सोशल मिडियांतल्यान किंवा भायल्यान अशें आयकूंक येता की तो मनीस फ्रस्ट्रेट जाल्लो आनी तेजी फायली पेंडींग उरताली आनी तो फ्रस्ट्रेशनान ताणें कितें हेल्मेट काडून मारप ही चुकूच ताणें जें केलां इट इज रॉंग पूण हें कित्याक जाता हाजे मुळान सरकारान वचपाक जाय न्ही कित्याक जाता एक मनीस जर येता आनी फ्रस्ट्रेशनान जर हेल्मेट काडून मारता स्टाफाचेर वाय इट्स हॅपनींग ताणें मारला तें वी आर नॉट जस्टिफायींग इट्स रॉंग इट्स कंप्लिटली रॉंग ताणें मारला पूण कित्याक जाता कारण लोकां मदीं आज फ्रस्ट्रेशन जावपाक लागलां देर इज सारको म्हणजे असो फ्रस्ट्रेशन आहा रेड टेपिजम आहा पावटे मारचे पडटा सरकाराक this is the outcome of the frustration. अश्यो आनीक कितें केसीस आहा अशे गव्हर्मेंट सर्वंट फायली आडोवन बीन दवरता तुमच्या नदरेन येयल्या लोकांनी तुमचे कडेन हाडून सांगलां बीन तुम्ही चॅक करा न्ही तुमी दोनूय कलेक्टरेट ऑफिसाच्या भायर वचून रावात आनी लोक कशे उलयता ते तुमी पळयात न्ही पावटे मारचे एक सादे कामाक लोकांक पावचें पडटा आनी मागीर सरकार म्हणटा आमी इव्हेंट करता सरकार तुमच्या दारी आनी थंय कोट्यांनी मोडटा सो एक दीस इव्हेंट केलो दारी आनी तशें जायना सरकार तुमच्या दारी म्हणटा 365 days आसपाक जाय न्ही सरकार ती एका सायडीक म्हणटा की तेंच्यांनी ऑनलायन केल्या एप हाडल्या मागीर जे फायल प्रोसेस करून ते फास्ट केल्या म्हणून सो तितूनसून दिसता की ना तुमकां येणाऱ्या विधानसभा सत्रान आमचे अध्यक्ष हे विशय मांडटले की टायम बाउंड आसपाक जाय ऑनलायन एप्लाय केल्यार कितले दीस तो ऑफिसर किंवा स्टाफ ते ओपन करपाक टायम काडटा पर्टिक्युलर एप्लिकेशन हें तुमी चॅक करा न्ही काय कितें प्रसाद पडटकूच तें एप्लिकेशनां ओपन जाता हें चॅक करा टायम बाउंड डिलिव्हरी म्हणटी आसता न्ही ती जायना यू हॅव टू हॅव न्ही एका सर्टिफिकेटीक अमको दीस अमके एप्लाय जर केले कितें प्लॅनाक किंवा अमको दीस किंवा आनी सर्टिफिकेट इतलो दीस यू हॅव टू हॅव अ टायम बाउंड डिलिव्हरी विथाउट वीच नथींग इज हें जावचें ना